या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज सकाळीसान तुमकां कळ्ळें आसतलें जी न्यूज सगळ्याक आतां स्प्रेड जाल्या ते म्हळ्यार गोंयांतल्यो पयल्यो 2 केसी ज्यो आसात कोविड रिइन्फेक्शनाच्यो त्यो जीएमसींतल्या दोतोराकच मेळ्ळ्या. 2 दोतोर रिइन्फेक्ट जाले, तांचे ट्रिटमेंट चालू आसा आनी ताका लागून एकदां ताका कोविड जाला ताका 4 ते 5 म्हयन्या भितर परत इन्फेक्शन जावपाक शकता हो मुद्दो परत फुडें आयला. किती आसात ह्या गजालीच्यो एक्चुअल डिटेल्स आनी त्याच बरोबर गोंयभर कितें चल्लां. आमचे रिपोर्टर आमकां जॉइन जातात. हांव सगळ्यांत पयलीं वतां आमचे सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी कडेन, जांचे कडेन ह्या रिइन्फेक्शनाच्यो डिटेल्स आसात. नक्की कितें घडलें, कशें कळ्ळें आनी सद्याक ह्या दोतोरांची परिस्थिती कितें आसा आनी सरकार हेल्थ डिपार्टमेंट ह्या गजाली कडेन कशें पळयता. महेश, कितें आहा डिटेल्स? प्रमोद, एक गोष्ट आयज जी घडल्या गोंयांत की रिइन्फेक्शन जालें म्हणजे 2 दोतोर जीएमसीचे रेजिडेंट डॉक्टर त्यांची एज आहा बिलो 30 आनी तांकां परतून कोविड जालो. तांकां पयलीं जाल्लो कोविड आनी ते पण सारकें जाल्लें आनी तांकां परतून कोविड जालो. तांकां ह्या चड जोर आयलो आनी तांकां मागीर जीएमसीनूच एडमीट आसले ते आनी आतां ते बरे आसात आनी ते स्टेबल आसात. प्रमोद, रिइन्फेक्शन आतां परतून एक म्हणटात तसो एक कॉन्सेप्ट, हांव कॉन्सेप्ट अशें म्हणिना पूण एक न्यू गजाल आतां आमच्या मुखार येता. जाका कोविड जाता अशें पयलीं म्हणटाले की जाका कोविड जाता ताका परतून कोविड जायना म्हणून. अशें आमी खुबदां आयकलां बी. आनी आतां कशें जाला की ग्लोबल लेवल म्हणजे वर्ल्ड वायड सद्या एक स्टडी चल्ल्या की जांकां कोविड पयलीं जाला आनी परतून कोविड जाता सो तेन्ना ते कशें कळटा तें सांगता की हांव जेन्ना दोतोरां कडेन उलयलां तेंच्यांनी म्हाका जें सांगलां तें हांव लोकां मेरेन सांगूंक सोदता की तांकां कोविड कसो जाता. पयलीं एक म्हणजे हो रिइन्फेक्शन चडशे चान्सीस आसतात खंयच्या कोणाच्या दोतोरांक, कित्याक दोतोर परतून कोविड पेशंटाक कॉन्टेक्ट येतात आनी दोतोर कोविड जाता इतल्या व्हायरसा कडेन एक्सपोज जाल्या कारणान तांकां परतून कोविड जावपाची शक्यता आसता. कशें कळटा ते म्हणजे पयलींचो सॅम्पल सुद्दां आसचो पडटा. म्हणजे जेन्ना पयलीं कोविड जाल्लो आनी सेकंड टायम जर ते सॅम्पल आनी आतां न्यू सॅम्पल कंपेर करचें पडटा आनी कसलो कोविड तो पळोवचो पडटा, कित्याक कोविड आतां म्हणटात तो खूब वेगळो आसता. दुसरें म्हणजे जेन्ना कोविड आमी म्हणटा की कोविडान एकट्या मनशाक सपोज कोविड जालो 10 दिसां उपरांत तो म्हणजे ऑलमोस्ट 10 days लागता तो व्हायरस डेथ जावपाक आनी तो व्हायरस डेथ जाता. पूण व्हायरसाचे पार्टिकल्स आसात ते तुज्या आंगान असतात. सो म्हणून आमी केन्ना म्हणटात की ते 2-2, 3-3 म्हयने तुज्या आंगान उरता आनी ते रिइन्फेक्शन तुका परतून जावंक शकता. आनी एक म्हणटाले की जेन्ना एंटीबॉडीज ज्या मनशाच्या आंगान तयार जाल्या, म्हणजे कोविड जालो, कोविडांतल्यान हांव सपोज भायर सरलो बरो जावन म्हणजे म्हज्या आंगान एंटीबॉडीज जाले अशें आसना एक्चुअली. थोड्यांक एंटीबॉडीज डेव्हलप जाता, थोड्यांच्या आंगान एंटीबॉडीज डेव्हलप जायनात. आतां हे जे दोतोर आहा तांची जर स्टडी करीत तर तेंचे सॅम्पल्स जर जीएमसीन जर तेंच्यांनी जर कंपेर करीत पयलींचे सॅम्पल आनी आतांचे सॅम्पल जाल्यार कळटलें की तांकां आतां तेंच्या आंगान कसलो कोविड व्हायरस आसा तो आनी तांकां कित्याक खातीर तांकां जेन्ना कोविड जावन गेलो तेन्ना तेंच्या आंगान एंटीबॉडी जाल्ले काय ना तें कळटलें. जर सपोज जावंक ना म्हणून तांकां रिइन्फेक्शन जावंक शकता अशी एक थियरी आसा. आनी एक म्हणजे थियरी न्यू येता कित्याक WHO सुद्दां अजून कन्फर्म करिना की बाबा हे रिइन्फेक्शन कोविडान त्याच व्हायरसान जाता काय ना, अजून तेंची स्टडी चालू आसा. आनी एक प्रमोद सांगपाचें म्हणजे जो मनीस हेल्थी आसता आनी त्याच्या आंगान एक वेळ एंटीबॉडीज तयार जातात आनी जो मनीस हेल्थी आसना ताच्या आंगान एंटीबॉडीज तितले तयारूय जायना. सो म्हणून हे रिइन्फेक्शनाचे चान्सीस असतात. आतां आमी जेन्ना म्हणटाले कोविड एंजल म्हणून एक कॉन्सेप्ट आशिल्लो प्रमोद, आमी फाटल्या दिसांनी आयकलो आसतलो, जाका कोणाक कोविड जावन तो बरो जावन गेलो त्याच्या आंगान एंटीबॉडीज जातले आनी ताका तो मागीर येता कोविड एंजल म्हणून जो काम करूं शकता अशें बीन आसलें. पूण आतां एक एक्झाम्पल दिता तुका. जेन्ना मंगोरिलाचेर जेन्ना एंटीबॉडी टेस्ट केली तेन्ना अशें कळून आयलें की अबाउट 20% लोकांच्या आंगान एंटीबॉडीज जाल्लेले आसात, वेर बाकीच्यांच्या आंगान एंटीबॉडीज जाल्ले ना. पूण तांकां रिइन्फेक्शन जातलें अशें आमी म्हणूंक शकना कित्याक ते परत कोविडाच्या कॉन्टेक्टान येनात. दोतोर येतात कोविडाच्या कॉन्टेक्टान तांकां चान्सीस चड आसतात. आनी एक म्हणजे आतां अशें म्हणटात की जेन्ना आमी पळयलां की फाटल्या दिसांनी म्हणटाले की आतां बाबा ताका एकूच उपाय म्हणजे तो म्हणजे वॅक्सीन म्हणटा पळय. एकदां अशें आसता प्रमोद, जेन्ना टीबीचे वॅक्सीन आमी सगळ्यांनी घेतलां आसतलें टीबी जावंक जायना म्हणून, पूण टीबीचे वॅक्सीन जरी आमी घेतले तरी टीबी जावपाचे चान्सीस आसतात. सो आमी फक्त केअर घेवप आसता, म्हणजे हेल्थी रावप आसता, केअर घेवप आसता. अशें न्ही की टीबीचे वॅक्सीन घेतले म्हणजे आपणाक टीबी केन्नाच जावची. जस्ट टू बी क्लियर ऑन वन पॉइंट, तू म्हणटा की एज पर युअर इन्फॉर्मेशन
हेल्थ या. डिपार्टमेंटान जो मांगोर हिलाचेर सर्वे केल्लो ताच्या प्रमाणे फक्त 20% लोकांच्या मदीं एंटीबॉडीज मेळिल्ल्यो. उरिल्ले जे 80% आशिल्ले तांचे भितर एंटीबॉडीज नाशिल्ल्यो. ना प्रमोद कशें आहा तो मागीर सर्वे तेंचे एंटीबॉडी टेस्ट मागीर बंद केले. सो सगळ्यांची जाले अशें ना. जितल्यांची जाला तातून 20% म्हणटा. जितली तेंचे सॅम्पल टेस्ट केला पळय तातून 20%. पूण ज्यांच्या बाकी आतां आमी सपोज धरया की तेंच्यांनी 50 टेस्ट केले जाल्यार 50तले 20 जाणांच्या भितर एंटीबॉडीज जाल्ले, 30 जाणांच्या भितर एंटीबॉडीज जावंक ना. एक गजाल जी आसा ती म्हळ्यार डॉक्टर्स परत परत इन्फेक्ट जावपाची आणि प्लाझ्माची. सो आज जेन्ना सरकाराक जेन्ना ह्या गजाली कडेन पळयता तेन्ना प्रिकॉशनरी मेजर्स कितें? व्हॉट इज जीएमसी टेलिंग यू? कारण एक गजाल कळटा की प्लाझ्मा जर डोनेट करतलो आणि जर आमचो रेशिओ ऑफ एंटीबॉडीज इज बिटवीन 20 to 30% पॉप्युलेशन विच हॅज गॉट इन्फेक्टेड ऑन एन एव्हरेज, आणि जर हेल्थ वर्कर्स परत परत कॉन्टॅक्टाक येवन जर रिइन्फेक्ट जाता जाल्यार सरकाराची हाजेर सध्या कितें स्ट्रॅटजी आसा काय अजून ह्या गजालीचेर विचार करपाक टायम सुद्धा मेळिल्लो ना? प्रमोद, एक म्हणजे रिइन्फेक्शन झाले म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल जो कोण हेल्थी आसा मनीस ताका रिइन्फेक्शन कितले फावट जावं शकता. सो अशें ना की ताका आतां कोविड जालो 3 म्हयने परतून जालो कोविड, ओके जावं शकता ना न्ही. पूण सगळ्यांच्या मतीन केस न्ही, रेअर केस असतात चडशे. म्हणून WHO कडल्यान सुद्धा सदांच अजून कोविडाच्या बाबतीत सदांच एसओपी चेंज जायत आसा. कित्याक दिस इज अ न्यू व्हायरस, सगळ्यांक खबर दिस इज अ न्यू व्हायरस आनी एव्हरीबडी इज लर्निंग. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ब्राझीलान एक अशी स्टडी केल्या ब्राझीलान की ज्या जाग्यार डेंग्यूचो आउटब्रेक जाला त्या जाग्यार कोविड-19 केसीस कमी आसा म्हणून, कित्याक तेंच्या आंगान ऑलरेडी एंटीबॉडी डेव्हलप जाल्ले. पूण दीस आर ऑल आर हायपोथेसीस. म्हणजे आमी अशें म्हणू शकना की दीज आर पूण अजून स्टडी जाला. इवन रिइन्फेक्शनाची सुद्धा अजून स्टडी चालू आसा. आयज आमी रिइन्फेक्शन म्हणटा तेका, थोड्या दिसांनी तेका दुसरो येवं शकता प्रमोद. बरोबर, आय कम्प्लिटली अग्री. म्हाका दिसता लोकांक एक गजाल आमी सांगपाक सोदतात की रिइन्फेक्शन जरी आज केसीस मेळ्ळ्यो जाल्यार ते कितली जाणां जावपाक शकता, कितली पर्सेंटेज पॉप्युलेशनाक जावपाक शकता, जांच्या आंगाक एंटीबॉडीज कमी आसा किंवा नात तांकां सगळ्यांकच जावपाक शकता काय कितें काय जावपाक शकना. हे प्रश्न जशे आज तुमचे मनां आसात तशे ते आमच्याय मनां आसात, सगळ्यांच्याच मनां आसात. पण हांव कांय वेळा पयलीं एका दोतोरा कडेन उलयतालो. एक असो दोतोर जो एव्हरी डे कोविड पेशंट्स पळयता, कोविड पेशंट्सांक तपासता, फूल ते पीपीई किट्स बी घालून एव्हरी डे. सो ताणी एक बरी गजाल सांगली. ताणी सांगलें की दर आठवड्याक आमकां ह्या व्हायरसाची एक नवीन कितें तरी गजाल कळटा आणि आज मेरेन जी आमी एक हायपोथेसीस तयार केल्ली आसता किंवा प्रोटोकॉल तयार केल्लो आसता तो डेमोलिश जाता म्हणून. मोर ऑर लेस खबर आसता की बाबा अमकी जर कोमॉर्बिडिटीज आसा जाल्यार कोण रिस्की बिस्की बेसिक गजाली खबर असतात. बट सडनली एकेका मनशा भितर द वे दीस व्हायरस रिएक्ट्स ते पळोवन आमकां अजाप जाता, इतली केसी पळयतकीर पुसून. सो एक गजाल लक्षात घेयात जी महेशानय सांगली की व्हायरस नवो आणि अजून 1 वर्स सुद्धा जाल्ले ना. सो देर आर लॉट मेनी थिंग्स दॅट वी डू नॉट अंडरस्टँड. प्रत्येकाच्या तकले भितर खूब प्रश्न आसात पण त्या प्रश्नांची आज उत्तरां ना, ह्या घडये तरी ना. म्हणूनच जेन्ना आमी गोंयांतल्यो रिइन्फेक्शनाच्यो केसीच्या बद्दल जेन्ना आमी आज उलयतात तेन्ना एक गजाल पर्स्पेक्टिवान धरतात. महेशान बरें म्हळें की आज आमी रिइन्फेक्शन म्हणटात, घडये 15 दिसांनी ताका आनीक कितें तरी शब्द येतलो म्हणून. महेश, थँक्स अ लॉट. प्रमोद, ओके, गो अहेड. एकूच सांगता, रिइन्फेक्शना खातीर लोकांनी अशें भिवन म्हणजे आबूज अशें जावं नाका. हांव कितें म्हणटा की इवन दोतोरान ते अशें म्हाका सांगिल्लें की आमचो मेन फोकस आसूंक जाय कोमॉर्बिड पेशंट आणि दुसरे म्हणजे एल्डर जे लोक आसात ताचेर मोर फोकस करपाक जाय. कित्याक रिइन्फेक्शन जातलें म्हणून जर लोकांनी परतून सगळे दोतोरां कडेन धांवपाक लागले आनी ते डॉक्टर्स सध्या चडूच म्हणजे overburden झालेला. Absolutely. I was talking, the same doctor was telling me healthcare workers आणि दोतोर सध्या इतले जाम झाल्यात. there is a fatigue. कारण केसी काय आमचे कमी जायनात, अजून तरी कमी जावपाची चिन्ह नात आणि दर खेपेक कितें तरी दिस व्हायरस स्प्रिंग्स अप अ न्यू सरप्राईज. सो इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू कोप अप. सो त्या खातीर सगळ्या कडेन तीच विनवणी, केअर घेयात, घाळ रावनाकात.
जातात तितल्यो सगळी एसओपीस फॉलो करात, कारण जशे दीस वतात तशें हे सिच्युएशन मॅनेज करप कठीण जाता. प्रमोद आणि या या आणि जेंका कोणाक आमी पयलीं म्हणटा पळय जेंका कोणाक कोविड जालें ते बिंदास मागीर बरे जावन आयले तेंच्यांनी प्लाझ्मा डोनेट केलो आनी अशें तेंच्यांनी सुद्दां बिंदास भोंवताना सुद्दां मातसो मास्क बीन बाकीचे जी गोष्टी सामकें नाव आतां जर कळटा की कोणी रिइन्फेक्ट जावपाक शकता म्हणून जाल्यार ते करप गरजेचें, सामकें गरजेचें. या थँक्स अ लॉट महेश. हांव लौकिका मरे वता. लौकीक कितें आहा आयची अपडेट? म्हाका दिसता यू मेट द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो इन द मॉर्निंग. वॉट इज हॅपनिंग? दिता आनी मागीर सीएमाचे सांगता. तिसवाडी म्हणजे पणजे, खोर्ली आणि चिंबेल धरून टोटल 630 सुमार केसी आहा. टोटल केसी आतापर्यंत 35,000 क्रॉस जाल्ले आणि डेली जे टेस्टिंग जाता तितून 25 ते 35% असे टेस्टिंग जाल्यार त्याच्यापेक्षा तितले पर्सेंटेजीन तितूंतल्यो टेस्टिंग जितले जाता सॅम्पल त्याची 25 ते 35% सॅम्पलां पॉझिटिव्ह सापडपाक लागल्या. टेस्टिंग आतापर्यंत गोंयान 2.61 लॅक्स टेस्टिंग जाले गोंयान. रिकवरी रेट बरी जाता 85%. डेथ टोटल आमचो बोला 456 डेथ जाले आतापर्यंत. जाल्यार एज अ डेटा कोविड आतां सकाळी आमी सीएमाक मेळपाक फंक्शन आसले हायर एड्युकेशनाची तेंच्यांची वेबसायट युट्यूब चॅनल लॉन्च केला दिश्टावा म्हणून जंय हायर एज्युकेशनाचे सगळे सब्जेक्टांचे सगळे विभागांच्यो क्लासी रेकॉर्ड करून तेंच्यांनी घातल्या. सुमार 3,500 व्हिडिओ आणि जो पर्यंत वर्स सोंपतले म्हणटा तो सगळे त्यांनी 20,000 पर्यंत व्हिडिओ त्या युट्यूबाचेर मेळटले आनी ते बरे डिवायड केल्ले. म्हणजे प्रत्येक ग्रुप आपल्या आपल्या सेक्शना प्रमाणे ते करपाक शकता. ते लॉन्च करता आसतना सीएमान मागीर प्रुडंट स्कॉलर्साचो विशय काढलो की आमी हायर एज्युकेशना खातीर केला, पण 10वी आणि 12वीच्यो क्लासी प्रुडंटान स्टार्ट केल्ल्यो आणि सांगले ते आता पोर्शन कंप्लीट म्हणजे नोव्हेंबर डिसेंबर पर्यंत पोर्शन तेंचे कंप्लीट जावपाक पावला. एक इनिशिएटिव्ह घेऊन नो कॉस्ट टू गव्हर्नमेंटाक कसलोच खर्च येयलो ना हितून, पण प्रुडंटान एक आपली जबाबदारी म्हणून केली. त्या खातीर त्या फंक्शनाक प्रुडंटाक प्रिझर्व केले. पुढे आम्ही ताका विचारले कोविड केअर सेंटरांमध्ये लोकांमध्ये गोळा जाल्ले म्हापशेचे स्पेशली कोविड केअर सेंटर बंद जातले म्हणून. तर तेणी सांगले ते बंद करिनात. जर कमी लोक आहा कोविड केअर सेंटरान म्हापशेचे समज जर 4 लोक आहा जाल्यार ते 4 लोकांक खातीर फूल कोविड केअर सेंटर चालू करचे परस तेकाच जंय आनी लोक आहा थंय व्हरून तेंकां शिफ्ट करप आनी हे बंद करप. सो हांगासरली फॅसिलिटी मुद्दामून चालू करपाची गरज पडची ना. म्हणून चड हांगासर केसीस चड सापडपाक लागले, हांगासर आयसोलेशनान चड लोक येवपाक लागले जाल्यार मागीर परत स्टार्ट करपाक जाता. अशें होल्ड ऑन दवरतले म्हणटा आमी तांकां मागीर पॉझिटिव्ह आता रिइन्फेक्शनाचे आहा पळय न्हू तेजे हेजेर सीएमान पयलीं अनावन्स केले की पोस्ट कोविड केअर सेंटर स्टार्ट करतले. म्हणजे खुबशे जाणांक इवन एसिम्टोमॅटीक जे पेशंट असता तांकां पयले 20 दीस कांय जायना, 20 दीस ते नॉर्मल असता जेन्ना ते इन्फेक्टेड असता. तेजे उपरांत तांकां मातशे मागीर त्रास विकनेसीस येता. खूब जाणांक चेस्ट पेन जावपाक लागले. खुबशे जाण ECG बी काडून येयले त्या चेस्टान मातशे अनबेरेबल दुखता म्हणून. व्हडले डेंजर काय आसना पण तो एक पेन जाता म्हणटा ते छाती कडेन चडसो. अशे खुबशे कॉम्प्लिकेशन म्हणजे प्रॉब्लेम खूब जाणांनी नोटीस केले. आनी सीएमए त्याच खातीर म्हणटालो की पोस्ट कोविड केअर सेंटर स्टार्ट करपाची गरज आसा. तेजेर आमी विचारलें केन्ना करता म्हणपाक लागलो केसी कंट्रोलान येवनी म्हटलं सीएमान केसी कंट्रोलान येता म्हणसर सीएससीनी ह्यो गजाली सेंटरान स्टार्ट करतले म्हटलं. म्हणजे टुरिझमाचेर आमी तांकां विचारिल्लें चार्टर्ड फ्लायटाचेर जर स्टेट गव्हर्नमेंट सेंटराक सांगून हे करता की चार्टर्ड फ्लायट अमक्या टायमाक आमी एक्सेप्ट करता देवपाक दितले म्हणून जाल्यार टुरिझमाचें बुकींग जावन टुरिझम इंडस्ट्री चालीक लागपाक शकता. सो तेणी सांगलें ऑलरेडी सेंटरा कडेन आमी उलयल्या तेजेर डिसिजन घेवपाक. म्हादयचो विशय आसलो काल आमी जो म्हादयचो विशय जंय युनियन मिनिस्टर प्रकाश जावडेकर उलयनासतना सीएम रिप्लाय दितलो म्हादयचे म्हणून सांगून गेल्ले ते विचारले ते सांगलें तेन्ना सीएमान सांगलें की आपण स्पेशल प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ह्यो गजाली क्लियर करू. म्हादयचे स्पेशल एक प्रेस कॉन्फरन्स जातली. लास्ट टायम सुद्दां तुमकां श्रीपाद नायक जे डिस्चार्ज जावन गव्हर्नर राजभवनाचेर रावताले इतले दीस त्यांचे एक सिटी स्कॅन करपाक तांकां परत मणिपालान येल्ले. सिटी स्कॅनान भितर बरो इम्प्रुवमेंट दाखयला. मागीर तेंच्यानी ती एक थेरपी आसता चेस्ट प्रोसिजर न्यू हितून मणिपालान स्टार्ट केल्या. ती थेरपी केली आनी थंय एडमीट आशिल्ले सोपटे, दिलीप पर्वळेकर आनी एक्स-एमएलए जे हरीश जाटी एडमीट आहा सगळ्यांक ते मेळोनूय येयले तेंच्यान इतली आसली पण या थँक्स अ लॉट लौकीक. थंयच्यान आतां साश्टी भितर या सावयो आसा आमचे बरोबर. किती आहा परिस्थिती साश्टीतल्या गांवांची आणि शारांची? सावयो, व्हॉट इज द अपडेट? सर आयज गांवांतली अपडेट मेळना म्हाका, पण शारांतली सांगता सर. चड करून सालसे तितले हेल्थ सेंटर वायज सांगता सर. ज्यो एक्टीव केसीस आहा त्यो सांगता.
मारगांव सर 373 केसीस आहा, बाली 68 केसीस, कंसावली 97 केसीस आहा, चिंचिनी 49, कुर्तोरी 81 केसीस, लोतोली 58 केसीस आणि नावेली 79 केसीस. सर ही जाली कोविडाचे अपडेट. सर आनी कितें सांगपाक जाय सर, आमचे जे एचची पेडीन होलसेल फीश मार्केट आसता थिंगा सर आतां नुस्त्या भरपूर येता. इट इज कमिंग फ्रॉम द अदर स्टेट्स ऑल्सो. आणि सर आतां कितें जालां, आमचे जे लोकल कोस्ट आहा न्हू, लायक बेनावली, वार्का आनी कोलवा हांगाचे नुस्तेकारांचे रापण मात आसा तांकां भरपूर नुस्तें पडटा आणि मार्केटान नुस्त्याची रेट खूब सवाय आहा आणि लोकांक खूब नुस्त्या फ्रीली अवेलेबल आहा सर. आनी तशें सर आमचे लोकल जे आतां सी फेरर्स पासून येयल्यात न्हू ते आतां रापण मारपाक इनवॉल्व आहात. सर अदर इश्यू दॅट आय वॉन्ट टू टेल यू सर, आतां गोंयांत कोडसो नाका म्हणून एक कॅम्पेन चालू जाला, जे गोंयांत कोडसो नाका म्हणून NGO आतां एवरी विलेज इन सालसेतीन तर तांचे अवेरनेस प्रोग्राम चालू आहा. तर कांय दीस फाटीं दवर्ले आनी सांवजी एरल जालो, काल बेतालबाती आनी सेरावली जालो सर. आयज मारगांव आनी फातोड्डा आहले. तर जेन्ना फातोड्डा आलो सर तेणी आयज फातोड्डाच्या MLA आनी गोवा फॉरवर्डाचो प्रेसिडेंट विजय सरदेसायाक तांणी एक मेमोरेंडम दिलो आनी तेंचे मदीं भासाभास जाली आनी विजयान तांकां सांगलां दॅट ही वील सपोर्ट दीस मुवमेंट. तर मागीर सांजची सर तांची रॅली जाली आनी विजय बी तर ते रॅलीन पार्टिसिपेट जालो. तर ही जाली सालसेरांतली अपडेट. या थँक्स सावयो. हांव थंयच्यान मुखार वता फोंड्या. मागीर फोंड्या कोविडाची एक गजाल जालीच, मागीर राजकीय दुमशाणय चालू आसा. विवेक, कितें तुवें कोविड आनी राजकारण दोन्ही सामके बरोबर चल्ला अशें दिसता फाटले कांय दीस. आयची अपडेट कितें? हय प्रमोद, पळोवपाक गेल्यार म्युनिसिपालिटी बरीच फोंडेची आसता सध्या. हालींच एक इलेक्शन जावन वायस चेअरपर्सन अमिना नाईकका वोटिंगेन निवडून दिल्ली आनी रोखडेच ती MGPची म्हणून कळ्ळी. तेच्या उपरांत 2 MGPचे मनीस कावन्सिलर BJPन प्रवेश केलो आनी आयज परत 8 कावन्सिलरान मेळोन ती अमिना नाईक हा तेजेर नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडला प्रमोद. त्याच भायर आयज जे मडकयचे आमदार आसा सुनील ढवळीकर हांणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. म्हत्वाचे 3 विशय ताणें मांडले. एक म्हणल्यार लेबर स्कॅन्डल जे जालां, फार्मराच्या नांवान जे पयशे येयले आनी ते पयशे फार्मरांक पावोंक ना, तेजी CBI चवकशी ताणें मागल्या. नाजाल्यार गव्हर्मेंटान क्लियर कितें आहा तें डिक्लेअर करचें म्हणून. दुसरी गजाल, म्हादई MGPन राखिल्ली म्हणटा आनी ही गेली म्हादई हातींतल्यान. हेका कारण फक्त BJP आनी काँग्रेस अशें तेंचें म्हणणें आसा. तिसरी गजाल, 22चे जे इलेक्शन येतलें तें खरेंच लोकांचें भवितव्य ठरयतलें अशें तेंचें म्हणणें आसा. दुसरी आनी एक गजाल म्हणल्यार आयज सांगोळडा जेन्ना आमी गेले बातमी करपाक पळोवपाक, सांगोळडा विलेजीन काजूमळ आनी दाट फार्मांनी म्हाकडे भुरग्यांचे बरेच हाल जाले. तांकां टावर आसा प्रमोद पण रेंज ना. सो 60 ते 65 भुरगीं आसा अशीं, तांकां आजून पर्यंत तेंच्यांनी क्लासीस अटेंड केल्ल्यो ना. एग्जाम तांकां दिवपाक मेळना. जावं एग्जाम आसा जाल्यार त्या पेरंटान त्या भुरग्याक घेवन खंय तरी रेंज मेळटा थंय व्हरोन 3-3 वरां रावन तेजे बरोबर ताका घेवन येवचें पडटा. सो तेंचे लोकांची मागणी आहा की टावर आसा तर टावराचें कितें तांकां जियोचें जावं कसलें कनेक्शन आहा तें तांकां दिवचें आनी तेंचो प्रॉब्लम सॉल्व करचो. नाल्यार इवन भुरगे इंजिनियरींग करतात ते एग्जामीक जावं प्रॅक्टिकल करपाक तांकां वचपाक मेळना. असो तेंगेलो एक विशय आशिल्लो. दुसरे हांव कोवीड केसीस घेता प्रमोद. आयज सगळ्यो टोटल 55 केसीस मेळ्ळ्या. म्हणल्यार 50च्या वयरूच केसीस अजुनूय मेळत आसा. फोंड्या भितर 5 आसा, बोरये 2, शांतीनगर फोंड्या 2, सांताक्रूज फोंडा 2, उसगांव 3, उसगांव पालवाडा 3, मागीर मडकय 4, आगापूर दुर्बाट 7 केसी आहा, आडपय 2, मार्दोळ 3, साळवेरे 2 आनी धार बांदोड्या 4. टोटल डेथ जाल्ली आसा 5 तालुक्यान ह्यो 34 डेथ जाल्ल्यो आसा आनी धार बांदोड्या तालुक्यान 2 डेथ जाल्ल्यो आसा. ही आशिल्ली फोंडेच्यान अपडेट. या थँक्स अ लॉट विवेक. हांव थंयच्यान वता बार्देजान, कारण बार्देज आनी एक एरिया जंय केसी कमी जाता अशें सद्याक तरी दिसनाशिल्लें. फाटली 2 दिसांची परिस्थिती कितें आसा? श्याम सुंदर फडते आसा आमचे बरोबर. श्याम, वॉट आर द फिगर्स यू आर गेटिंग? प्रमोद, फिगर म्हटल्यार कमी जास्त काय जायना आहा तशें म्हणजे तेच जवळ वाडटा. 31 तर कमी जाले, मातशें चड जास्त जाता पूण तरी आसतना चालूच आसात. आयज जर म्हापशान गेले जाल्यार 17 केसी आहा, काल 25 केसी आसल्यो
आयज कोलवाळे PSCच्या भितर 14 केसी आहा, काल 11 केसी आसल्यो. कांदोलेन आयज 11 केसी आसा. मागीर शिवोले आयज 7 केसी आहा, काल 9 केसी आसल्यो. हळदोणान आयज 2 केसी आहा, काल 9 केसी आसल्यो आणि परवडीन 33 केसी आहा. म्हणजे आयज तशें पळोवंक गेलें जाल्यार 84 केसी आहात. भितर आतां म्हापशाचे घेतले आयज 17 केसी आहा. भितर करासवाडा 1 आसा, शेटयेवाडो 3 आसात, मोरोड 2 आसात, खोर्ले 3 आसा, डांगी कॉलनी 1 आसा, पैराल्तो 1 आसा, गांवसावाडो 2 आसात आणि कुचेली 1 आसा. अशें करून 17 केसी आहा. कोलवाळे PSCच्या भितर आयज 14 केसी आहा. भितर थिवेन 12 केसी आहात, रेवाड्या 1 आसा आणि कोलवाळेन 1 आसा. मागीर शिवोलेच्या भितर 7 केसी आहा. भितर अंजुना 1 आसा, आसगांव 2 आसात, काणका 1 आसा, पर्रा 2 आसा, वशाल 1 आसा म्हणून 7 केसी आहा. हळदोण्यान 2 केसी आहा. भितर उस्कय 1 केस आहा, मोयडा 1 केस आहा. कांदोली PSCच्या भितर आयज 11 केसी भितर कलंगूट आनी कांदोळे भागान 6 केसी आहात आणि सालेगांव सांगोळ्याच्या वाठारान 5 केसी आहा आणि परवरी कालच्या फिगरार 33 केसी आहा. डेली केसी अश्यो वाडतच आसा. भितर चडश्यो वाडटात म्हणटात त्यो म्हापशान आणि परवरीन चड जाता. मातशे लेवल कमी आहा म्हणटा ते हळदोण्या PSCच्या हितून. कोलवाळे तशीच मातशे एक दीस वाडटा, एक दीस कमी आसता, अशें डेली आसता. दुसरें सांगपाचें म्हणजे अजून मेरेन लोक इतलो म्हणजे बेपरवायेन हो चलता की थोडे मास्क घालिनात ते घालिनात, पूण सोशल डिस्टन्सिंग पासून राखनात अश्यो खूब वचत Definitely. मेळिल्ले दिसता. डेफिनेटली. हय हय Yeah. ही आसली आयची Yeah, update. thanks a lot. भितर, आतां मेरेन या श्याम, गो अहेड. या एक म्हणजे कोलवाळ PSCच्या भितर आता मेरेन जे टेस्ट केल्या भितर तेंच्यांनी एक फिगर दिला. मार्च टू टील डेट 919 केसी तेंच्यांनी म्हणजे टेस्ट केल्ले आहा. भितर डिस्चार्ज जाल्ले 811 जाणांक डिस्चार्ज दिल्ले आहा. मागीर 2 + 3 5 जाण डेथ जाल्ले आसा आणि आता मेरेन तेंचे जे हे आहा एक्टिव्ह केसी आहा तेणे सांगला की होम आयसोलेशनान 68 केसी आहा. मागीर केअर सेंटरान 11 आसात आणि हॉस्पिटलान 13 जाण एडमीट आसा आणि भितर सेंट्रल जेलींचे 14 केसी आहा. या ही कोलवाळ PSCची फुल फिगर Yeah. मार्च टू टील डेट. टील डेट. Yeah. या थँक्स श्याम. हांव थंयच्यान पेडण्यां वता. मकबूल आहा आमचे बरोबर. मकबूल, कितें आहा पुराय तालुक्याची अपडेट? सर पेडण्याची अपडेट म्हटल्यार सर आयचे एका दिसा परत 17 मेळ्ळ्या सर. कोरगांव 4, मालपे 1, हासापूर 2, नागझर 1, मांद्रे 3, पारशा 2, मोर्जी 3, चोपडे 1 सर. दिसान दीस वाढत आसा सर. आणि पेडणेकारांक खंय तरी कोविड सेंटर ना म्हणून एक चिंत आसा सर. आणि Absolutely. अजून मेरेन सर ओपन जायत ना. अजून जाय. लोकांचे भय निर्माण जायत सर. आणि एक Yeah. म्हटल्यार सर गांधी जयंती जाले आणि मोठमोठे भाशणां केले, स्वच्छ अभियान, पण आता परत त्या रस्त्यार आणि ते गांवागांव वाठारात कचरो रस्त्यार उडयतना दिसता सर. कोण तेचेर हे करना. आणि एक सर म्हटल्यार लोकांक अजून मेरेन सिरियसनेस येवंक ना सर. खंय वयता जशें आमचे फट्टे सरान म्हटलें तशें क्राउड सर, सोशल डिस्टन्सिंग ना, विदाउट मास्क. तांकां जर आमी सांगत कोणी जर कोणका विचारून असे प्रश्न करतात Absolutely. सर. Absolutely. On this social distancing जो इश्यू आसा, I want to go back to लौकिक. लौकिक, आज सकाळी जे GMC भितर जालें आणि जी गर्दी पळयली आमी थंयच्यान आमचे सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्साचेर वी वेंट लायव्ह फ्रॉम देर. किती आशिल्ली ही परिस्थिती आणि जात्रा कित्याक भरिल्ली थंय? खुबशे पोस्ट आहा जे फाटले फावट कॅबिनेटाक अप्रूव्ह जाल्ले, जे तांकां स्टाफ लागतलो, कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस पोस्ट, तितून स्टाफ नर्सी बी 90 स्टाफ नर्सी खुबशे पोस्ट आहा. तेंकां ती वॉक इन इंटरव्यू आसली, टायमींग दिल्लो प्रत्येक पोस्टा खातीर. पण जॉबांचे सध्या खबर आहा, जॉब असो गव्हर्मेंटाचो कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस जॉब मेळटा जाल्यार गर्दी पडटा आणि 1,500 वयर लोक ते टायमार थंय आसले. म्हणजे आमकां ऑफिशियली कमेंट म्हणजे ऑफिशियल रिएक्शन मेळना की बाबा तेंच्यांनी मॅनेज कशें कित्याक करूना, पण ते सगळे ते वॉक इन इंटरव्यू खातीर ते एकदम गर्दी जाली. पण एक लौकिक थंय जर परिस्थिती पळयली, आता इंटरव्यू आसा, वॉक इन इंटरव्यू आसा हें खबर आशिल्लें. थंय कांयच वेवस्था नाशिल्ली की झुंबड पडपाक शकता, ती बी ह्याच टायमार, ती बी गोवा मेडिकल कॉलेजी भितर, जंय मॅक्झिमम सिरियस कोविड पेशंट्स आसात. हें सगळें खबर आसतना
थंय कांयच वेवस्था केली नाशिल्ली. अरेंजमेंटाचो कमी हे दिसले ते कमतरता दिसली जेन्ना जीएमसी आहा जीएमसी सायडीन डीन ऑफिस बी आहा पळय न्हू त्या वटेनची एरिया ती जीएमसी एरिया अशी आहा डॉक्टर रिइन्फेक्ट जाता खुबशे पेशंट नॉर्मल केसी खातीर वयता भायर ते पॉझिटिव्ह मेळटा म्हणजे इन्फेक्शन एक जीएमसीन खंयच्यान कोणाक पास जाले हे सुद्दां कळना असल्या जाग्याचेर हे प्रिकॉशन घेवपाक जाय आसले पण कसलीच तशी अरेंजमेंट क्यू सिस्टम वा हे कसलीच मॅनेज करून नासली पुलीस फोर्स घालून ती मॅनेज करपाक जाय ते करूंक नासले आणि जीएमसी एरियेन पयलीं एडवान्स खबर आसना अशें न्हू काय कोण तरी थंय मोर्चा घेवन येयला प्री प्लॅन हे सगळे आसले पण अरेंजमेंट करपाक खंय तरी जीएमसी कमी पडली. एब्सोल्युटली आमी इतलेंच मागतात की दिस शुड नॉट बी अनादर सुपर स्प्रेडर कारण जे भुरगे थंय आयिल्ले ते सगळे गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान आयिल्ले तितलेंच. हांव लास्ट महेशा म्हऱ्या वता परत ऑन अ व्हेरी क्विक पॉयंट जो म्हाका दिसता खूब जाणांनी मेन स्ट्रीम मिडियाचेरूय बी सोशल मिडियाचेरूय बी जो काडला तो म्हळ्यार टेस्टिंगाचो आनी दिसान दीस आमचे जे टेस्टिंग आसा ते 2,500-3,000 वेल्यान सद्याक 1,500 आयला. कित्या खातीर कितें चल्लां महेश डू यू हॅव एनी आयडिया की टेस्टिंगा भितर इतली डीप कित्याक जाल्या ती या महेश गो हेड. सध्या टेस्टिंग कॅपॅसिटी कमी जाल्या म्हणजे लोक चडशे आता टेस्टिंग फुडें येयनात म्हणजे सपोज जर एका फॅमिलीन जर कोण पॉझिटिव्ह जालो आणि तेणी जर होम आयसोलेशन घेतलें जाल्यार एक्चुअली कशें आसता की 2 दिसांनी तांच्यांनी वचून टेस्ट करप आसता आणि जेन्ना डॉक्टर तांकां विचारता टेस्ट करपाक या तेन्ना ते चडशे फॅमिली टेस्ट करपाक वचना म्हणजे हाचे आनी एक रिजन सांगता प्रमोद म्हणजे कितें जाला की चडशे लोक होम आयसोलेशन घेवन तांकां कळटा की 2 दीस जोर येता आनी 11-14 दीस घरान रावंक जाय सो फॅमिली मेंबर कितें चिंतता की आमी हरशीं म्हणून घरान रावतलीच न्ही क्वॉरंटायन हरशीं म्हणून नाल्यार करतातूच. तूं म्हणटा की लोक टेस्टिंगाक भायर सरपाचे कमी जाल्यात रादर दॅन टेस्टिंग कमी जाला. म्हाका अशें दिसता कित्याक हांवें खुबश्या जाणांक विचारले खुबशे पेशंट जेन्ना होम आयसोलेशन खातीर आमकां म्हणजे रिपोर्टरांक फोन करता कशें कितें काय बीन म्हणून आनी जेन्ना आमी तांकां सांगता की अशें कर म्हणजे तुमी दोतोरान तुमकां कितें सांगलां काय म्हणटा सांगता अशें सांगलां तर मागीर आमी म्हणटा की फॅमिली घेवन टेस्ट करून घेतलं तो म्हणटा ना म्हणटा आपूण टेस्ट करून घेवना कित्याक हरशीं म्हणून कितें 2 दीस जोर आयला म्हणटाले आनी आमी आमच्या फॅमिलीक काय भायर धाडिना म्हणटा सो लोकूय मातशे फाटी फुडें जाता टेस्ट करपाक कित्याक म्हणटा आतां टेस्ट केल्या उपरांत कोणूय पॉझिटिव्ह जातात म्हणटा अशेंच लोकांचें एक म्हाका दिसता हातूंत भितर क्रुशल गजाल आसा की आमचे टेस्टिंग ऑलमोस्ट 40% कमी जाता सध्या पण आमचे जे पॉझिटिव्ह जावपाचे प्रमाण आसा तो नंबर मात सेम आसा. सो हाजे वेल्यान ऑन ग्राउंड सिच्युएशन कितली सिरियस आसा म्हाका दिसता हाजी प्रत्येकाक जाणीव जावपाक जाय. टेस्टिंग 40 ते 45% कमी जाला पर डे पूण आमचो जो नंबर आसा ते नंबर पर डे जे पॉझिटिव्ह मेळटात इज स्टील बिटवीन 500 to 700 तो नंबर देंवना. म्हाका दिसता हाजी जाणीव आनी हाजो सिरियसनेस प्रत्येकाक आसप गरजेचो. म्हजो वेळ सारको सोंपला बट जे इश्यूज आमी आज रेज केल्यात वी स्टार्टेड ऑन रिइन्फेक्शन आनी एंडिंगाक दोन्ही इश्यू आज जे जीएमसी भितर घडले जॉबाच्या नांवान जी जात्रा जाली आनी अशी जाग्यार जंय मॅक्झिमम कोविड पेशंट्स आनी सिरियस कोविड पेशंट्स आसात आनी दुसरें टेस्टिंग जरी कमी जालें तरी आमचो नंबर उणो जायना. हाजे वेल्यान सिरियसनेस प्रत्येक गोंयकारान म्हाका दिसता तकलेक घेवपाची गरज आसा. हांव इतल्याचेर थांबतां. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.